So question number 5, multiple choice question from the unit arithmetic progression for class 10. So information given, the number of multiples of 4 between 10 and 250 is. So आमका number of multiples जे 4 च्या टेबलान येतले पळय ते फाइंड आउट पयली करूंक जाय. सो आमी पयली सिरीज तयार करतले AP ची. सो फर्स्ट आमकां नंबर सांगला बिटवीन 10 and 250 सांगला. 4 टेबल, आता 4 आमकां टेबल पळय 4, 8, 12, 16, 20, 24 लायक दिस. ओके, सो नंबर कंटिन्यू वयतले. पण आमकां नंबर सांगला बिटवीन 10 and 250. सो हे दोन नंबर आमी कन्सिडर करचे ना, कित्याक आमकां बिटवीन 10 आणि 250. ओके, सो हांगासर 250चो जो नंबर आहा पळय तो तेच्या मदले नंबर घेतले. सो सगळे नंबर बरोवपाची गरज ना, आमकां फक्त फर्स्ट टर्म कळपाक जाय आणि डिफरन्स कळपाक जाय आणि लास्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म ह्यो 12 येतलो बिटवीन 10 पळय. मागीर नेक्स्ट 16 येतलो, 20 लायक दिस नंबर कंटिन्यू येतलो. आता लास्ट दिला तुमकां 250च्या मदीं सांगला. सो 250 डिवायड बाय 4 करात. सो हे आन्सर येतले पळय. सो तुमी जर पळोवंक गेले जाल्यार 6 4 6 24, 1 उरलो 10, 4 2 8 समथींग पॉइंटान येतलो. आमकां पॉइंटान आन्सर नाका, आमकां जो एक्झॅक्ट नंबर येतलो 4 कितले टायम्स मल्टिप्लाय केलो जाल्यार तो येतलो. सो हांगासर 4 आतां पळयात हांगासर 248 जो आसा पळय तो 4च्या टेबलान येता बिफोर 250. 4 6 24, 4 2 8. ओके, सो आन्सर पळय प्रॉपर येतले. सो हांगासर तुमचो लास्ट नंबर येतलो तो कितलो येतलो 248 येतलो. ओके, सो आतां हांगासर तुमकां इन्फॉर्मेशन जी गिवन आसा पळयच, हांगासर आमी सिरीज तयार केले. सो आतां हांगासर A12 डिफरन्स A2 मायनस A1, A2 16 मायनस 12 4. नेक्स्ट N आमकां हांगासर TH टर्म दिवंक ना, पण लास्ट नंबर दिला तो कितें आसतलो याद दवरच 2AN आसतलो. लास्ट नंबर दिलो म्हणजे तो कितें तुमचो AN. सो AN इक्वल टू 248. सो आतां फॉर्म्युला AN A प्लस N मायनस 1D. AN तुमकां गिवन आसा 248, फर्स्ट टर्म 12, N आमकां फायंड करपाक जाय नंबर ऑफ मल्टिपल्स म्हटल्यार कितले ते, आनी डिफरन्स इज 4. सो 248. सो तुमी जाल्यार हांगासर मायनस 12 करूंक शकता. 4 इंटू N 4N मायनस 4 इंटू 1 4. कळ्ळें, 4 एकदां एनाक मल्टिप्लाय येतलो, एकदां 1 मल्टिप्लाय येतलो. सो 248 12 काडलो 236 आनी हो मायनस 4 आहा तो प्लस 4 जातलो. सो जे हांगासर नंबर्स आसतले ते सगळे एकी कडेन हाडपाक जाय आनी एन टर्म्साचो सेपरेट दवरपाक जाय. सो 236 प्लस 4 240 आनी डिवायड बाय ह्यो 4 हांगा येतलो. सो हे आन्सर तुमचो एन जो आसा तो कितलो येतलो, हे 4 6 जा 24. सो आन्सर इज 60. सो N, so C is your correct option. Okay, next MCQ. So 20th term from the last term. So eka mark kara important question for level 1 specially. Level 1 मोस्टली क्वेश्चन विचारूंक शकता. सो रीड कराच 20th टर्म. सो TH टर्म दिलो म्हटल्यार तुमी डायरेक्टली तेका मार्क करतले कितें N तुमकां दिलो 20th. आतां सांगला फ्रॉम द लास्ट टर्म. आतां हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. लास्ट टर्म म्हणजे जो लास्ट टर्म जो आसतलो, सो तुमी हांगा पळोवंक शकता लास्ट टर्म तुमचो जो आसा तो 253 आसा. सो 253 जो आसा पळय, आतां सिरीज जो चालू जातलो तो हांगासून चालू जातलो, नॉट फ्रॉम हियर. कळ्ळें, AP सिरीज जो एक्चुअल हांगासून दिला पळय तुमकां, पण हांगा मेन्शन केला लास्ट टर्म म्हणजे तो लास्ट टर्मा पासून सिरीज चालू जातलो. सो ह्यो जो तुमचो टर्म आसा तो फर्स्ट टर्म A253 येतलो. जर तुमी फर्स्ट टर्म 3 घेतलो जाल्यार आन्सर रॉंग वयतलें. सो तुमकां लास्ट टर्म म्हटला म्हणजे ह्यो तुमचो फर्स्ट टर्म जालो. आतां सिरीज अशें चालू जातले. सो नेक्स्ट तुमी फायंड करतले डिफरन्स. सो डिफरन्स आतां पळया चडशें आमी कशें काडटा फॉर्म्युला A2 मायनस A1 मिन्स कसो घेताले 8 मायनस 3 घेताले. पण आतां सिरीज अशें चालू आसा, अशें आसतना आमी अशें घेताले. सो अशें सिरीज आसा जाल्यार अशें घेवपाक जाय. आतां घेतले खंयचे 13 आनी 253 घेवपाचे न्हू. आतां घेताना अज्यूम करप की ह्यो सिरीज कंटिन्यू वयतलो. सो हें मॅटर करिना की हो नंबर A2 मायनस A1, फक्त तुमी नंबर याद दवरात. तुमकां आतां मायनस करतना
अशें करपाक जाय कळ्ळें नाजाल्यार तुमी ह्या नंबरान करतले खंयचो एक हें केल्यार चलता पण कशें करतले ह्या नंबरान सो 8 - 13 करतले कळ्ळें नॉट 13 - 8 तसो केलो रॉंग वयतलो सो 8 - 13 सो 8 - 13 नाजाल्यार 3 - 8 सुद्दां केल्यारूय काय प्रॉब्लम ना पण अशें मायनस करात कित्याक डिफरन्स खंयसूनय गॅप काडलो जाल्यार सेमूच येतलो सो 8 - 13 आन्सर इज युअर 5 ग्रेटर नंबर सायन कितलो -5 सो तुमकां an फायंड करपाक जाय सो an इक्वल टू a प्लस n - 1d सो 20th टर्म तुमकां फायंड करूंक सांगला फर्स्ट टर्म 253 n 20th - 1 डिफरन्स इज -5 253 plus 20 minus 1 19 into -5 the sign multiply जातली plus minus minus correct plus minus minus and 19 5 जा so 19 5 जा 85 okay minus 85 so 253 सून 85 कडले आन्सर 158 येतलो so 820 चे आन्सर जे आसा ते 158 येतलो okay so D is your correct option okay so 158